ट्रेड लायसन नाशिल्ल्या नुस्त्यांच्या ट्रेडरांचो धंदो बंद. ट्रेडर्स भलायकी खाते आणि एफडीएच्यो मार्गदर्शक नेम पाळी मेरेन ट्रेड बंद. नुस्त्याची हाड व्हरूय इन्सुलेटेड कंटेनराच्या गाड्यांनी जावंक जाय. ट्रेडरांचो धंदो फाटले 4 दीस जाले बसला. पोळ्या चेक नाक्याचेर आयतारा राती एफडीएन नुस्त्याच्यो गाडयो तपासल्यो. कर्नाटका सावन आयिल्ल्यो 30 गाडयो 3 परत धाडल्यो. भायलें नुस्तें कमी जाल्ल्यान बाजाराचेर परिणाम दिसता. भायलें नुस्तें येना जाल्यार हालकीत जातलें. हालकीत जाता तें उजार हांव कितें सांगपाचें. ते देवजार न्हू बाया शेव दोनी दीस कोतल्या रे ते. तुमी मार्केटान नुस्त्या खूब उणी जाली आनी मार्केटान लोक बी कोणना कित्याक होलसेल मार्केटान एजंट आयडेंटी नुस्त्या भायले हाडपाची बंद केली. त्या खातीर आमी मार्केटान आतां नुस्तें कांयच ना. अनएम्प्लॉयड अशें जाल्यार कांयच हें ना, बिजनस कांय ना, लोक इतले सगळे त्रासान पडलेले. होलसेल ट्रेडरांक आता पालिकेचे लायसन मेळटले जाल्यार एचजीपीडीए कितें थारायता तें म्हत्वाचें. FDA has told them to first get municipality license. So to get municipality license, there is an important role to be played by SGPDA. So as such, the authority earlier permitted all those things, but we never gave any NOCs or license to them. So let them come. Authority will take a decision now. Member Secretary of SGPDA, Ashok Kumar, has told us that at the next authority meeting, SGPDA will take a decision on how to go about issuing the necessary trade license for the wholesale traders at the wholesale fish market at Margaon. इतल्या मजगती सोमारा हायकोर्टान फॉर्मेलिनाचेर 4 याचिका एकठांय सुनावणी घेतल्यो. कोर्टान FFSIक नुस्त्यातल्या नैसर्गिक फॉर्मेलिनाचे प्रमाण थारावंक सांगला. ते थाराना तो मेरेन सरकारान 1 किलो नुस्त्या फाटल्यान 4 मिलीग्राम फॉर्मेलिन परमिसिबल लिमिट धरचे म्हूण कोर्टान तात्पुरतो उपाय दिला. Court has directed state authorities to consider presence of 4 mg formalin in 1 kg fish permissible until the expert panel of FSSAI sets limit. Mukesh Kumar for Prudent.